Jeremias chapter 6. अजून दुस्मानांची धाड. बेंजामिनाच्या मनशांनो, जेरुसल्यांतली पळून वचात. तेकोआंत तुत्तुरी वाजयात. बेथा केरेमा वयर खुणां कशी उजो करात. कित्याक उत्तरे कडसून अरिश्ट देंवन येता. खरेंच मोठें नश्ट. सुंदर आनी नाजूक ती जावनूय सियोनाचे दुवेचें हांव निसंटोन कोत्तलों. सरदार आपापली फौज घेवन तिचेर आड फुडें सरतात. तिचे सभोवतीं तांणी आपले तंबू ताणल्यात. दर एकलो आपापलो जागो सोदून तयारी कोत्ता. तिचे विरुद्ध पवित्र झूज करूंक तयार जायात. उठात, दनपारां आमी आक्रमण करुया. आमचें कोटा. दीस सोंपत येता, तिनसाणेची सावळी वाडत वेता. उठात, रातच्या वेळार आमी आक्रमण करुया. तांच्या राजवाड्यांचो नाश करुया. कित्याक सर्वशक्तिवंत सर्वेस्पर अशें म्हणटा. झाडां कातरून उडयात. जेरुसल्या भोंवतीं आडे बांदात. ह्या शाराचेर शिक्षेची शिरंत पडूंक वेता. कित्याक तिचे भितर फकत जुलूम राज चलता. एक बांय आपलें उदक ताजें दवरता. तशें ती आपली विकतताय ताजी दवरता. ताचे भितर फकत जुलूम आनी निसंटोन गाजतात. थंय म्हज्या दोळ्यां मुखार सदांच घावे आनी मारफार. जेरुसल्या, हे शिडकावनेक चिंत दी, नाजाल्यार हांव तुजें सशिलो कड सरून वेतलों. आनी तूं एक अरणें जायशें कोत्तलों. एक ओसाद पडलोलो गांव. सर्वशक्तिवंत सर्वेस्पर अशें म्हणटा. दाखवेलीच्यो उरलेल्यो दाखो सोदून काडटात तशें इस्रायलाचें उरलां तितलेंय सोदून पुंजायात. दाखो काडपी कोत्ता तशें नव्यान तुजो हात खांद्यांचेर भोंवडाय. म्हाका तांणी आयकुनचे खातीर कोणा लागीं म्हूण उलोवं हांव, आनी कोणाक म्हूण शिडकावनी दिवं. पळय, तांच्या कानांची सुन्नत जावंक ना, तांकां आयकूंक येना. पळय, सर्वेस्पराचें उतर म्हणल्यार तांकां केण्ण्यांचो म्हाल. ह्या खातीर हांव सर्वेस्पराच्या क्रोधान भरलां, आनी तो दामून धरून हांव थकलां, आनी तो म्हज्यान सांवरोन धरूंक जायना. तो रस्त्यां वेल्या भुरग्यांचेर तशेंच तरणाट्यांच्या जोम्यांचेर तो ओठ. कित्याक घोव बायलांक तशेंच जाणट्यांक म्हाताऱ्यांक कैदी करून दवरतले. तांचीं घरां दारां तशेंच शेतां मोलां आनी तांच्यो बायलो दुसऱ्यांच्या ताब्यांत पडटलीं. हय, ह्या गांवांत रावतल्यांचेर हांव म्हजो हात पाटलायतलों, उलयता तो सर्वेस्पर. कित्याक सगळीं, ल्हानां तशीं व्हडां, आपल्याच फायद्याक वावुरतात. प्रवादी आनी याज्ञीक पर्यान फटिंगपणाचो धंदो कोत्तात. शांती नासतनाच शांती म्हणून खरो हुस्को नासतना म्हजे पोरजेचे घाये बांदतात. आपल्या खोट्या कर्तुबांची तांकां लज दिसूंक जाय आसली, पूण ना, तांकां कदींच लज दिसली ना. तांणी लज भाजून केल्या. ह्या पासत जशीं दुसरीं मरून पडटात, तशींच हींय पडटलीं. तांकां खास्त लावंक येतलीं तेन्ना तांकां हांव खालाय शेवटून उडयतलों. उलयता तो सर्वेस्पर अशें म्हणटा. रस्त्यांच्या नाक्यांचेर उबीं रावात आनी पळयात. आदल्यो वाटो कोण त्यो विचारून काडात. खंयची वाट बरी आसली ते वाटेन चलात, आनी अशें करून तुमकां समाधान मेळटलें. पूण तांणी म्हणलें, आमी ते वाटेन चलचीं ना. तुमचे खातीर पायरेदार दवरून हांवें म्हणलें. तुत्तुरेचो आवाज आयकात, पूण तांणी पोत्तिपाल केलो.
आमी आयकुनचींच नांव ह्या पासत राष्ट्रांनो आयकात. जल्मलेल्या लोकांक तांचें कितें जातलें तें पळयात. आयक पृथ्वे, पळय ह्या लोकांचेर हांव अरिश्ट धाडटलों. तांच्या खोळपणाचो परिणाम हो, कित्याक तांणी म्हजें उतर आयकलें ना. म्हजे समृद्धीक तांणी पाट वळली. शेबांत हांव धूप आनी पयशिल्ल्या देसांत हांव परमळीत सांबार. म्हजेशी हाडून कसलो फायदो? तुमचे ओम म्हाका मानवनात, तुमच्यो बोलयो म्हाका आवडनात. ह्या पासत सर्वेस्पर अशें म्हणटा, ही पोरसां आडलून पडचे खातीर तिचे वाटेर हांव आडकोली घालतलों. बापूय आनी पूत वांगडा आडलून पडटले. शेजारी आनी इश्ट मरून वेतले. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, पळय उत्तरेंत हांव एक परजा येता. पृथ्वेच्या शिमांत हांव एक वरिश्ठ राष्ट्र उठून येता. बाण आनी भाले घेवन ते येतात. तो लोक क्रूर, तांकां दया माया ना. दर्या भाशेन ते गरज घालतात. घोड्यांचेर बसून ते येतात. एकूच झुजारी जाल्ले परी सियोनाचे धुवे ते तुजेर लढाई करूंक येतात. तांची खबर आयकून आमचे हात गळोन गेले. आमचेर आकांत आयला आनी बallont ostoriê परी आमी vollvolle भोगतांव. झुजाच्या मोidanar वचूं नाकात. रोस्त्यांचेर भोंवूं नाकात, कित्याक दुसमनाची तरवार थंय आसा. सगळे कडेन भिरांत पडल्या. म्हजे पोरजेचे धुवे साका फोटें घालून भोंव. गोबरांत लोळ, एकल्याच पुताक रडटात तशी रड. कोडू दुकां घोळून विलाप कर, कित्याक आमचे वयर एक नास करपी अवचित येतलो. म्हजे पोरजेची वागणूक वळखून घेवंक आनी ती कोसाक लावंक हांवें तुका म्हजे पोरजेचो परिक्षक नेमला. तीं सगळीं आटपण आसलेलीं फितूर मनशां, सगळीं बोगलांटां घालीत भोंवतात. सगळीं पितुले आनी लोखंडा सारकीं निबोर. सगळींच भ्रश्टाचार करपी. भातो फुंकून फुंकता. शिशें उज्यान जळोन वेता. खोडयता ताचो वावर निर्फळ. कित्याक मेळ कुशीन सरना. उपकारना तसलें रुपें अशें तांकां नांव पडलां. कित्याक सर्वेस्परान तांकां सोडून दिल्यांत. देवाचें उतर हें.